नमस्कार. आम्ही आता जे आसा ते हे सायडीन नयबाग आणि हे सायडीन मालपे हांगा जी प्रोटेक्शन वॉल जी गेली 4 दीस कोसळत आसा. आयज जर त्याची जर स्थिती जर पळयली जाल्यार एंटायर दोनूय सायडीतले जे वॉल जे आसा ते एंटायर कॉलॅप्स जाल्लेले आसा आणि सगळी जी माती आसा आणि दगड जे आसा ते सामके रस्त्याचेर आयिल्ले आसा आणि दोनूय जे वे आसा ते बंद जाल्लेले आसा. गेल्या 2 दिसांपासून ह्यो जो नॅशनल हायवे 66 एक्चुअली रहदारी खातीर बंद केल्लो आणि जो ओल्ड जो आसलो तो ओपन केल्लो आसा. पण आयज जर त्याची जर स्थिती जर पळयली जाल्यार जी उरलेली जी प्रोटेक्शन वॉल जी आसा पळय ती एंटायर कॉलॅप्स जाल्लेली आसा आणि सगळी जी माती आसा ती रस्त्याचेर आयिल्ली आसा. ह्या येणाऱ्या ज्या पावसान याची जी स्थिती जी आसा जी उरलेली जी उरल्या थोडीशी ती सुद्धा कॉलॅप्स जावपाची मार्गाचेर आसा. आणि असोच जर पावस जर सलग जर 1-2 दिसांनी जर पडलो जाल्यार एंटायर जी सगळो जो डोंगर जो आसा तो रस्त्याचेर येतलो आणि सगळी जी प्रोटेक्शन वॉल जी ना म्हटल्यार एक 300 ते 400 मिटर जी बांदलेली ती कॉलॅप्स जावपाची आसा. से आता जी उरल्या जी कंडिशन आसा ती 100 मिटर फक्त दोनूय सायडीतली जी प्रोटेक्शन वॉल जी आसा. पण म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे जर आता जो पावस जर पळयलो आणि जी ह्यो जो डोंगर जो कट केल्लो आसा ताची जर स्थिती जर पळयली जाल्यार सगळी जी माती आसा किंवा सगळो जो डोंगर जो आसा तो सकयल रस्त्याचेर येवन राष्ट्रीय मार्ग पूर्णता म्हणजे जसो पयलीं आसलो तशाच पद्दतीची स्थिती परत जातली अशें दिसता. पेडण्याच्यान विनोद मेथर.